फालतू पण आहे सगळं. वी आर नॉट मेकिंग युअर व्हिडिओ, वी आर मेकिंग आवर ट्रॅव्हल व्हिडिओ. पळय हांव चकचकीत जायन बाबा भोंवता खंय वच पळय, खंय वच पळय, खंय वच पळय, चकचकीत जायन ह्या कन्स्ट्रक्शना मदीं. किती वेळाचा टाइम 8:30 जाली आसाय आनी आमी खंयची तरी बस स्टँडार आसाय आनी 1-2 वरां आमी दिसता बसीन न्हीद काडली. आनी दोन वाजता भिजते हां भिजते ते न्हीद भिजती काय सारकी न्हीद येयली ना पूण मातशी येयली. आतां आमगे एक ब्रेक घेयलो आसा गोंया. ओ ड्रायव्हर ड्रायव्हर नाचलो गोंया सांगलें ना खंय गेलो आम कितें सांगतो तो तर कोण वयता त्याचं मडगांव 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 तुमी म्हणटा रे कर्नाटका. आतां आमगे ब्रेकफास्ट आहे इडली आनी वडा. आमगे पात्रांवां बटाट वडा दिसलो. तूं सावथ इंडिया आसा केरला आसा सो एक म्हणटा मेंदू वडा. कितें झिपलायन इच मरे जायंट झिपलायन. हां इच ती गोय सद्या मुन्नार अंडर रिपेरेशन आसा. रिपेरेशन कितें रॉंग वर्डीच केले. कन्स्ट्रक्शन रे कितें ते कन्स्ट्रक्शन आसा. सो सद्या टेम्परेचर मुन्नार आसा आनी आमगे मुन्नार बस वयर वसीत आसा वयर वसीत आसा आनी वयर वसीत आसा. कितलो आनी कितलो वयर आसा वत येयलें आडे चड पिशी काय ना चड पिशी काय ना. 21 डिग्री टेम्परेचर आसा सद्या तरी मातशी काय ना. लफडे जाले लफडे. जशी मूवी चलतच जाले बसी मदीं डायरेक्ट येवन गाडी थांबयली. थांबयली पडटा गाडी बसून. समझ नहीं आ रहा. वंडी स्क्रॅच 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 आ गया. स्क्रॅच लागले म्हणून सगळी परिस्थिती अशी जाली आसा की तो आमकां कोण तो मुखार वचपाक दिना आनी ते गाडी आमगे बसीन ते गाडी स्क्रॅच गायली सो तो आमकां बस वचपाक दिना आमगे बसी. 10-20 मिनटान पावले आसाय मुन्नार मेन टावन. सो आतां आमी हॉस्टेल सोदतले हॉस्टेला वयतले आनी कितें बारीक सारीक खातले फ्रेश जातले. सो येस हय हय बोले चड सो जालो बरें जालें. ना बरो उरला बरो पयलें आयकय बरें जालें पयलून पावलो आमी तेणी म्हणलें बजेट कितलें काय म्हणटा हांवें सांगलें 500 रुपया एकट्याले कळ्ळें का. मागीर तेणी सांगलें तेणी दिसलें की 500 रुपया 2 जाणां म्हणून. मागीर तेणी 3 जाण म्हणलें म्हणून 1000 गेलो. शी म्हाका काय रे काय रे शी काय ना. तर सद्या आतां आमी आमगे हॉस्टेला वयताय. कितले किलोमिटर 500 मीटर 80 किलोमिटर लागीं आसा आमगे हॉस्टेल. तर आतां तुमकां आमगे हॉस्टेल रूम दाखयता. बारीक स्वीट सिंपल. सो येस हो आमचो बारकेचो रूम. बेड देन उशी बिशी आसाय कितें जागा आसा. देन येस बारीकसो आरसा आहा एंड जालें. चार्जिंगे मातशें लावपाक मेळपाना. आनी आतां हें वॉशरूम. वॉशरुमा कोण आहा रे कोण आहा रे कोण आसा. हो पळय कॅमेरा घालता वयर वयर जागा आसा. पळय वयर जागा आहा घालता वयर. हई कोण ते हेल्रिया
एलरिया का किती रे तर हांव न्हांवन बी येयलो आसा हय ना रे हांव मातशें डिफरंट उलयता तूं एक टेका उडयता हांव न्हांवन येयलो आसा आनी आमगे पात्रांव मातशें कामां लायला म्हाका शर्ट मातशें फेर मारपा दिला यो मारलो 50 रुपये दिया 50 रुपया बरें फालच्या व्हरता यो फास्ट कर वचपाय कितने का है थोड़ा बता दो पहले ओके ये डायरेक्शन कोचिंग डायरेक्शन माटीपुट डायरेक्शन का मैक्सिमम 12 प्लेस है रोज गार्डन फोटो पॉइंट एलिफेंट राइड माटीपुटी डैम बोटिंग इको पॉइंट कुंडला डैम टॉप स्टेशन डबल विलेज व्यू अच्छा ये कितने पैसे आपका कितने लगेगा मैक्सिमम 1500 है आपका पर पर्सन हाँ अरे बाबा पर पर पर्सन पर्सन नहीं टोटल तुम्हारा बजट हमारा 500 रुपये का बजट 500 रुपये बजट था 500 हाँ 500 रुपया नहीं है ऐसा अंकल सती रे कुठं सांगलंय रणगड घ्या म्हणलं अरे रणगड घ्या म्हणलंय एनकोड घेतो एका चाललो दया पेंट होई पाऊस एक्सपेक्टेशन केलं ना इतलं बरी करून ड्रेसअप जाय कपडे घालून किती पाहिजे रे आमगे पात्रावान सांगलें हॅवी रेन इन केरला नाही पकड मारले गेली रणगड घ्या म्हणून आता न्ही पावसा एक्टिविटी जावपाची आमगेले तिचे बसतो कशी रे ह्या पावसाक ह्या एलिफंटाचे बसता कशे पावसाक मुझे बरे हाय से हय बरें या फुल डे Yeah, today. हाउ मेनी सो वी आर व्हेरी हॅपी बिकॉज आमगे पावस आसा तो गेलो येस आमी आता हत्तीचेर बसपा वयताय एलिफंटाचेर बसपा वयताय आता केद्दा व्हडलो आनी केद्दा बारीक तो खबर ना एंड आमी आनी बारीक सारे आमगे बोटीक बी जावपाक शकता तो पळोवया बिकॉज आमी शुअर नाय न्हू सो लेट्स गो फालतू पण आहे सगळं Because of your misunderstanding, this is what I'm doing. Only after that. You think what? See, I had experience, that's why I asked you that you could please know. That's why I asked you. Now it's your misunderstanding, no? काय गो हे जावपा म्हण म्हाका आयडिया आसलो दॅट्स वाय हांवें ताका 2 फावटी विचारले आनी मागीर म्हाका डावट आसलो 1200 कशें जाता काय म्हणे 1500 म्हणून लागलो लोकेशन 2 फावट सांगले ताका फीज आसा इन्क्लूड हें तें हय म्हणपा लागलो मागीर आतां सांगता वयता तेन्ना तिचे जे तेमी पॉयंट्स दाखयल्ले एक नांव घेयलें तें तितून आमकां सेपरेटली पे करपा पडटा अशें करून जाता स्कॅम म्हाका डावट मारलो ताका लागून हें गेल्लें ती अजून म्हणल्यार आमकां खंय पावयली तेजी पयशे दिले आनी आमी धांवताय खंय वचपाचें पळयताय अशें करून आपण हय सांग जाल्लें रोड 8 किलोमिटर 6 किलोमिटर We are not making your videos. We are not making our travel videos. That's good. Yeah. This is very. But you wasted our time. have the footage of Yeah. you saying. मागे परिस्थिती म्हाका खूब पाड जाली आसा कारण आमी देंवले आसा आनी पळय हांव चकचकीत जायन बाबा भोंवता खंय वच पळय चकचकीत जायन ह्या कन्स्ट्रक्शना मदीं शे ते डिस्कस केले आसा आनी एकट्या बॉया कडेन एंड ती म्हाका पळयना आसता सो हांवें एक डिस्कस केले आहा दुसरे बॉया कडेन एंड आमी पुराय बजेट करून फायनली डिसिजन घेयलें आसा एंड आमी आतां वयताय जाम जाले आमी बराबर उलयन जाम जाले टायम कितलो वेस्ट जालो इतलो फास्ट जाला पावस ह्या सायडी पड्डो लायलो पास रे भाई कितें पळय तर आमी येयले आसा आमच्या फर्स्ट व्यू पॉयंट जो की मुनाराचो सेकंड मायल का बायल जो कोणाक कितें खबर कितें रे तें मायल का बायल कोण तो पॉयंट सोड खबर आमी एन्जॉय करया हो व्यू
तर वो असा आमचो व्ह्यू सुंदर. आता आम्ही रेस्टॉरंटात येऊ पाहिलाय. मोठा सॉलिड भूक लागली. मी केला चिकन बिर्याणी आणि हे तेमगे कॉम्प्लिमेंटरी दिसता. बट ती तुमकां चिकन बिर्याणी दिसता जाल्यार म्हाका सांगा, कारण म्हाका पुलावा वास येता. हा पुलाव तो तितून चिकना पीस घायला दिसता. आणि ह्या सायड आमकां पापड आणि रायता आणि लोणची दिला. टेस्ट बरो आहा म्हळ्यार तेमचे बिर्याणी मेन्यू खबर ना. ते सारखे ते मात सारखे. आम्ही जी बिर्याणी ऑर्डर केली पळय ती फर्स्ट ऑफ ऑल पुलाव आणि ग्रेवी मिक्स दिला. अँड देन बरी लागली टेस्ट बट चिकन आसा पळय तें बरें शिजलें ना. सो खावपा जायना सामकें चिवंगम आसा. सो खावपाक त्रास जाता. बाकी बरें आसा. बरें पड भलें आसा. चिकना पीस खूप दिला बट खाऊ जायना. कॅरी आम्ही स्पायस प्लांटेशना येयलाय फ्रॉम गोवा. गोवा. गोवा यस. अँड आमकां पाव झट्ट म्हण स्पेशली सत्री दिली आसा. दॅट इज व्हेरी गुड. फोटो चाहिए तो फोटो कच्चा. हां हां ओके ओके ओके. अश्वगंधा फी बीन्स. नो नो आय वॉन्ट वन बीन ऑफ कॉफी. You take one bean, a ripened bean from there. Can I? Yeah, which is काढ काढ मरे. तू काढ coffee bean. दिस राईट. Yeah, it is Hey, not Rara. pure, you know. लगे Coffee bean. लगे We make almost all kind of coffee. कॉफी कॉफी माग दी. बट इट डज नॉट स्मेल लाईक कॉफी. Yeah. How do you make it then? We This have to try it first, then later we Ah, have to okay. start to Then- I'll try it. Yeah. आम्ही चालले स्पाइस प्लांटेशन वगैरे. सो आमकां येयली अशी मजा येयली. अशें ना की पयशे वेस्ट केले तर मजा येयली रे. 100 में इतना हीच मेले का ना. मनीस सामकें तो दिवपालो तो बरो आसलो. इन्फॉर्मेशन गायड बरो आसलो. आमी ऑलरेडी बोटिंग केली आसा न्हू. अशें रिलॅक्स आहे आज. आमी मसाज पार्लर आयले आसाय आनी आतां आमगे एल्टन पाप हिंगा मसाज करतलो. तू गुना करत रे बार बघूया. दोगांनी मसाज करतले हय. फॉर 10 minutes. ओके सो अशें करून मसाज जातली ऑटोमेटेड मसाज जाय काय हातीन केली जाय रे. तू करत जाल्यार सांग 200 रुपये तरी हांव करता. शुअर चल या. तर एक पेडिक्युअर म्हणटाय ती मसाज तितली. रावताय बॉय सारखी. वा वा मोठाय घायला आता असो तो पांय घायला जात पण मसाज. सगळं काय आता किती घालतं. किती आहे ना मान एक साइड को निदल मरे मान एक अरे और डाल देता किती तरी आता सामान आहे. हा बिल देता पार्टी देता सगळ्यांचे करता बघ देखो पैसा बघाकडे आता सारखे येईल ना. येईल ना तुझी बरं येईल ना. मातशे येईल. तुझे पावलं ना समजा आता. अरे माझ्या हाडाकडे पडला ना. हा तुझे ती आड बरी कोण आहे त्या गावची ती हाड चिड्डेता. हिंग सगळ्या वाटते किती रे. हात बी चिड्डायचं ना तो. चांगली गरम जाता. गरम जात नाही ते हिटिंग पेड आले का पाया कालकूल जात आहे ना रे. मसाज इतली बरी असली की तुमकां सांगना सामकी बॉडी सामकी इतली रिलॅक्स जाली. खूप मजा येयली. सो येस आता मी कलरीफाय नाका ना रे. हां कलरीफाय म्हणलं रे. तर आता मी चालले start time. स्पॉट. तर आमी टी प्लांटेशना येयल्ले फोटो काडपाक आनी मातशें भोंवपाक. सो हिंगच्यान पुराय पळोवपाक शकताय आमगे मुनारच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा. सो येस आतां ढग बी पुराय येवन भरली आसाय. ढगा ढग म्हणल्यार ती वयर ते आसता ट्रान्सलेशन यू नो. तर पळोवया आमी वयल्यान कशी दिसताय आमची कुपां.
येस आम्ही खूपशे फोटो काढले एल्टना इतले फोटो काढले बा सॉरी हांवें काढले हॅपी मरे येस आय एम हॅपी किती किती म्हणते ऐकलं ना अरे हांवें आडे फोटो काढले हांवें टायम केला चड ऐको नाही नो वी ओनली वॉन्ट टू जॉइन दिस वन ओके for 2 tickets. Here is the stakes. Here to your 500. सध्या पावसा वातावरण मातशें वाडलें आसा आनी आमी फ्रेंच फ्रायज ऑर्डर केला आनी चाय बेस्ट कॉम्बो एवर. आमगे शो आमकां लेट जाता आनी एक वाटेच्यान पावस हाडटा आनी एक वाटेच्यान धांवता. आता आम्ही एक मिनी शॉर्ट फिल्म लाईव्ह ॲक्ट मूवी येयलाय कथकली शो म्हणटाय तो. सो काही क्षणा भितर तो स्टार्ट जातलो. शेणा भितर क्षण म्हणजे टायम आयुष्यान टायम सगळे आमगे ना हे क्षण आस पळय ते मातशें मराठी टायम. तर आमगे शो जालो आसा 1 वराचो आनी खूब मजा येयली नृत्य पळोवन. सो आतां आमी फोटो काडपाक ट्राय करताय. भेटले यो मुन्नारचो जो ट्रिपीचो आज लास्ट दिसाचो लास्ट एक्टिविटी जी की कथकली शो आसलो. सो आमी तो फायनली पळयलो आसा एंड आमकां मजा येयली आसा. सो वी रियली एन्जॉयड एंड लास्टाक मागीर आमी फोटो बिटो काडले एंड देन येस आतां आमी आमगे रुमार वचपाक भायर सरले. बट एक वाटेच्यान पावस हाडटा एक वाटेच्यान आमकां रिक्षा ना एंड ऑल्सो बसीचो वेट करताय ह्या पावसान इतले रातचे. सो लेट्स सी बस आनी कितें म्हणटा रिक्षा ना उमेद येतली. हय म्हणलें आमी चलत वयताय न्हू आतां आमगेर ए ओगी रे बी ब्लड ग्रूप कितलो गेलो बी पॉझिटीव न्हू ए पॉझिटीव मरे हांव ए बी पॉझिटीव इट इज इक्वल टू सो आमी फुडें बी पॉझिटीव आसा. इतली चडावाची कोण रोवना रे. रुमा पावले आसाय. आमकां कशी करून लिफ्ट मेळ्ळी. कितले जाणां हांवें हात केले लिफ्टी खातीर बट कोण थांबलो ना. देन एकटो कोण थांबलो. सो अशें करून पावले. फर्स्ट ऑफ ऑल लिफ्ट घेवपा इज अ वेरी डिफिकल्ट तें बी रातचें आनी आमी कशें करून पावले. सो आतां आमी बारीक सारीक फ्रेश जावन जेवपा वयतले आनी आमी बटर चिकन रे बटर चिकन दिसना ग्रेवी करता तशें चिकन कढाई अशी न्हू. बटर चिकन आनी पराठा ऑर्डर केल्लो आनी तेज्या पयलें आमी म्हणलें की आमकां हें ड्राय काय घालून हाडून स्टार्टरा हाड म्हळ्यार तेमी पयलीं हें येयला त्याचं आवड आसता न्हू संवसाराक बाबा आनी हें खंयचो आनी ते आवड आहाय ते आमकां मेळटाय मरे. बटर चिकन बटर कितें बटर चिकन खंय सांगता तर तुका तेका लागून तेमगे रिव्यू 3.6 जालो ते. व्हेरी डिफिकल्ट आमकां सावता आम चिकन लवर हांवें सावता मोतोले अशें करून जाल्यार एका आतां कंपनी जाला तशें लंचा टायमार आतां ते आतां अशी आतां हाल म्हणटा म्हाका सदां बरें मेळटा म्हूण जेवणां कित्याक हे हिल स्टेशन तर भारी आमी आमी मुन्नार आसा आमगे मुन्नारचो एक्सपिरियन्स आमी अशें म्हणना की पुराय होल केरळान अशें मेळटा. बिकॉज आमगे एक्सपिरियन्स मुन्नार आसा मुन्नारचो सांगताय सारकें. सो तुमी आमी पुराय केरळा काय म्हणटाय. सो येस जेवताय आमी जेवता आनी हिसपाण जेवण बीन भोंवोन बीन आतां आमी न्हिदपा येयले आसाय आनी पात्रांव न्हिदलो आसा बेगीन न्हिदलो
12 सो येस गुड नाईट मेळ्या तुमकां आल्या उडलो आज मेळ्या आज मेळ्या तुमकां खंय वचपाक मेळ्ळें पिरे चोया पावताय खबर ना खंय वचपाचें पूण बऱ्या बरं पावताय पावले कशें आमगे केन्ना खंय प्लॅन जाताय म्हळ्यार हाल एलिफंटा धुवपा वयताय फाल्यां एलिफंटा करपा न्हावपा वचपाचें चल येस गुड नाईट ही लायट बंद करपा ना रे तें बंद कर तुम्हें बंद करता रहो सॉरी एलिफेंट जय करे अरे बाप रे बाप